बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. कुर्साची वाट. ह्या संवसारांत जियेल्या हर एक व्यक्तीचे जीवन जल्मातावन आरंभ जावन मोरणांत अखेर जाता. पूण जेजूचें जिवन मोरणांत आरंभ जाता. अशें आरंभ जाल्लें जिवीत संवसार सरासर अखेर जायना. देखून आमचो भोंवतसो गूट ताच्या मोरना आनी पुनर्जीवनपणाचो संभ्रम. पवित्र पुस्तकांतलीं जायतीं घडितां जेजूच्या जिविताक ताळ पडटात. असलीं थोडीं घडितां नियाळ ही कुर्साची वाट आमी जेजू सांगेर चलया. जेजूच्या कुर्सा वाटेर सांगात दिल्ली मोरी माय आमकांय तिचो सांगात दिवं. तुम सोम्या बरवसो, तुम सोम्या भद्रासो, रक्षक तूं दर दिवसो, जीन येजूसान सैत दिवसो. पयलेंच तेसांव जेजूक मोरणाचें फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगिवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. दोग मुनसबीदार मलघड्यांनी सुजान्नाचेर व्यभिचाराचो पडकिरो आरोप मांडून तिका जिवेशी मारूंक व्हरतना देवान दानियेल प्रवादी मुखार तिका निरापराधी म्हूण रुजू केलें आनी फडकिरो आरोप मांडलेल्यांक जिवेशी मारलें. आतां जेजूचेर फडकिरो आरोप मांडून तो अपराधी म्हणटना देव कित्याक मावन रावला? मनशाची नीत करच्या देवाक आपणाच्या पुताक नीत करून दिवंक जावंक ना? आमच्या मोगा खातीर देवान ताका अपराधाच्या स्थानार रावून आमकां मरणाच्या शिक्षेंतलें राखलें. जेजू, हांवें हेरांक आनी तिचे फैसाल दिला, नितीच्या वाटेन म्हाका चलय सोम्या. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मोरये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. मोसोशे सावच्या कुशी वोरताय गे कुरिस्तोसो पाटलाव कर मोसो. मोसोशे सावच्या कुशी वोरताय गे कुरिस्तोसो पाटलाव कर मोसो. दुसरेच तेसांव जेजूच्या खांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगिवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जोबाच्या जिवितान कितेंय पातक करिनासतना ताका कश्टाचो कुरीस लाभलो. तो कुरीस स्विकार करता आनी देवाक बिलकूल पुरना. कितलो कुरीस आमकां लागीं येता तितले चड आमची म्हणली मनशां पयस रावतात. जेजूक हो कुरीस मेळटा म्हणली खात्री ताका आसली, देखून खुशेन तो स्विकार करता. जेजू आमच्या भोंवारी जल्मातावन मरता पर्यंत जबाबदारीचे कुरीस वोवची जायतीं आसात. दुबळीकाय, बेकारपण, कुडीन ऊन आसची, सर्वां जिणेच्या कुर्साक वेंग मारचे आमी पळयलां. तसलाचे कुरीस हाळू करूंक म्हाका करपा दी. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्साची सुच्या, जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्साची सुच्या. तिसरेंच तेसांव जेजू पयले पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता,
कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. पोरण्या सल्ल्यांतल्या झुजेक ताच्या भावानीच बांयंत घालो, उपरांत ताका बंदेंत घालो. जिवितान जायते पटी तो पडलो, पूण तो देवाचेर विश्वास दवरता आनी निमाणें जैतेवन जाता. जेजू आमच्या भोवारी प्रस्तुत दिसांनी जायते जण अर्थीक अडचणेंत पडतात. भुरगीं, युवा जाणां तांच्या शिकपान सुलवून पडतात. पडलेल्यांक पळोवन हांव थोडे फावटी हांसलां आनी तांणी उठोंक जायनातले परी तांची टिका करून नांव पाड केलां. म्हज्या ह्या वायट सवयेंतावन म्हाका सुटका दी. सोम्या काकुतामचेकर, सोम्या काकुतामचेकर, सदैव माये मागता उपकार, कंसायकाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्या जेजूचेर. हा कितली कन मोरी भोगता, हा कितली दूख माता सोसता, एकल्यास पुता सांगता. 34 दिसांव जेजू आपले दुखेस्त मायेक पळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. मक्के बाबाच्या पुस्तकांत 7 भावांक आनी तांच्या आवयक रायान कैद करून पुर्वजाचे नियमां मोडूंक बोळ केल्ल्या वेळार ती आवय 7 जाणां भुरग्यांक मारतीर मरोंक धैर्य दिता आनी निमाणें ती धर्मा खातीर जीव दिता. मोरी मरोंक पेच्या तिच्या पुता सांगाता रावता आनी धैर्य दिता. आज जायत्यो आवयो भुरग्यांक समार्थीचे कायदे शिकयतात आनी भुरगीं वाडटना क्रिस्ताक साक्ष दितात. पूण जायते पटी आवयन दिल्लो भोवार्थ बेगीनच विसरतात. बापाच्या मिसावांत आसच्या जेजूक पळोवन मोरी संतुश्ट जाता. आमच्या जिवितांत आवयक संतोश दिवची भुरगीं आमी जायशें आमकां करपा दी. सोम्या काकुतामचेकर, सोम्या काकुतामचेकर, सदैव मोरये मागता उपकार, कंसायकाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्या जेजूचेर. आस्कार उस्कार ती चड सोडता, कंतीन भोडोवन रोदान करता, भाली काळीस पाप सीता. 25 दिसांव सिरानाचो सिमांव जेजू कुरीस फोवून कुमोक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. बऱ्या समारिया घरांच्या उपारीन सोरांच्या हातान संपडिल्ल्या व्यक्तीक ताच्याच धर्माचो लोक कुमोक करिनात. ताचे कश्ट पळोवन पळयनातले बरी वेतात. समारिया घराक सोराच्या हातांत संपडलेलो व्यक्ती देवाचें सुपणें आनी तसो वेळ सकत आनी संपन्मूला तसो जीव वासो सोंस तो करसिता. सिरेन गांवच्या सिमांक जेजू कुमो करिसे म्हणली गरज नातली. एका बऱ्या मनशाक कुमो करूंक कोणी फुडें सरतेत, पूण अपराधी म्हूण जिवेशी मारूंक वरच्या मनशाचो कुरीस होवोंचें कितलें सलिसायाचें काम न्ही. जायते पटी दाक्षिणेक पडोवन हेरांक कुमोक करता. म्हज्या जिवितान हांवें कुमो केले मनीस म्हाका कुमो करिनातल्या वेळार देवान धाडिल्ले सिरेनाचो सिमांव म्हज्या बोगलेन आसात म्हणलें सज्जाना जावंक म्हाका कृपा दी. सोम्या काकुतामचेकर, सोम्या काकुतामचेकर, सदैव मोरये मागता उपकार, कंसायकाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्या जेजूचे. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा,
कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पात येता जिज मोगाळा तू मोसोईट इष्ट मोगासो हरे गरजे म्हाका पावसो तुझे राव पात येता जिज मोगाळा तुझे राव पात येता जिज मोगाळा कष्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळा तुझे राव पात येता जिज मोगाळा. 26 वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सिमांव फरिसेवाच्या घरा जेवणार आसतना जेजूचे मुखामोळ पळोवन भियेल्ली ती स्त्री ताच्या फाटल्यान रावन दुखांनी जेजूचे पांय भिजोवन केंसान ते पुसता. कित्याक त्या दीस स्त्रियेचे मुखामोळ पातका निमती विद्रूप जाल्लें आनी जेजूचे मुखामोळ पवित्रपणान परजळतलें. आज आम्हा सर्वांच्या पातकांचे वजें ताच्या खांदार आयलें आनी ताचे मुखामोळ गुलामाच्या मुखामोळा परी विद्रूप जालें. बाळपणार आनी तरणाटपणार आमचे मुखामोळ आकर्शक आसता, पण बायले सोबाय क्रमेण नास जाता. प्रायवंत आवय बापायच्या मुखामोळार मिरयो पडटना आमी समजता तांणी आमचे मुखामोळ पुसलां. जेजू आमचे मुखामोळ विद्रूप जायनाशें आमकां सांबाळिल्ल्या वडिलांचो मोग करूंक करपा दी. सुमया काकूत आमची कर, सुमया काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसाय काय म्हज्या काळजार कुसार मेल्या जेजूचेर. म्हज्या ल्हाना भावंडा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भावंडा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. 7 जेजू दुसरे पटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगवंत खुर्सा वरवीं सोडयलय सगळो संवसार. सामसांव पवित्र पुस्तकांतलो बलिश्ट मनीस तरी मनशा सैबाच्या आस्कतकाये निमती तो पडलो. दावीद श्रेश्ठ राय तरी तो पडलो. देवाच्या कृपेन तो परत उठलो आनी नवी वाट धरली. पेद्रू पडलो आनी ताच्या पदकाक रडोवन तो परत समयाचो शीस जावन मोरा पर्यंत विश्वासे रावलो. ह्या संवसारांत आस्कतकायेन पडोनांतलो मनीस ना. हर एक संतांच्या जिवितांत फाटीं पळयतना बेजाराचे गळितां आसात आनी हर एका पदकांत भरोसाचें पुडार आसा. आमच्या पडण्याचो उडास आमकां मोरा पर्यंत नुसतात तें खरें, पूण हो उडास आमकां खालती करता. जेजू तूं पडटनाय शिपायांनी तुका मार घाले परी हांवें पडलेल्यांक तिरस्काराचे मार घालिनाशें म्हाका करपा दी. सुमया काकूत आमची कर, सुमया काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसाय काय म्हज्या काळजान कुसार मेल्या जेजूचेर. यात्रेक आमी सावना साव बसल्या गांवा पयान करता. तुज्या आदारार पात येता, तुजी ससाय मागता. 8 जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नायन गांवची विधव आपल्या तरणाट्या पुताक होगडावन कंगल जावन एकसुरी आसतना तिका बुजोवंक कोणी नातली.
तिने मागण्या पयलेंच जेजू तिका बुजयता. मार्ता मोरयेक, जायराक, रक्तस्त्रावाच्या स्त्रियेक अशें तो कनवळेन बुजयता. 3 वर्सां तसो पटलो करून ताच्यो गरजो सुदारसिल्ल्या स्त्रियांक ह्या कश्टांच्या काळार ताणें बुजयनातल्यार हेर कोणातावनी बुजोवन मेळना म्हूण जेजू कळीत आसलें. देखून तो बुजयता. आमी आमच्या दुखाच्या घडितांनी हेरांची बुजोवन आशेता. जेजूक ह्या स्त्रियेची काळजाचे आटावेटे बरे समजले. कश्टेल्यांक कश्टार आसलेल्यांचे दूख बरे समजता. जेजू कश्ट केल्यानं तुमी समीस म्हजे सरशें या म्हूण तुवें बुजयले परी हेरांक बुजोवचें बरें मोन म्हाका दी. सुमया काकूत आमची कर, सुमया काकूत आमची कर. सदैव मोरये मागता उपकार, खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुसार मेल्या जेजूचेर. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गुपांत आपल्या जेजू आपयता. 9वें दिसा जेजू तिसरे पटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जुदास जायते पटी पयशांच्या आशेक पडलो आनी तेंकान उठचे प्रयत्न करूंक ना. जेजून ताका उठोवंक 3 अवकाश दिले. ते निमाण्या जेवणा वेळार, तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान बरादीन करतलो, हाका जाप जावन जिणी बदलूंक तयार नातलो जुदास. हांवे तो सुमया म्हणून समर्थन करूंक लागलो. गेत्सेमानेन जेजू परत ताका जुदासा उमो घेवन मनशा पुताक बरादीन करताय मू. जिणेन उठचे हर एक अवकाश ताणें होगडायले. जिवितान कितले पटी आमी पडता तितले पटी उठोवंक अवकाश आमकां लाभला. कितले पटी बोक्साने मागला तितले पटी आमकां बोक्साने मेळ्ळा. देवाक आमकां बोक्सूंक पुरो जायना. तिसरे पटी उठोवन फुडें वेसो जेजू तुका बरो जावंक मोन आसा गी हें सवाल विचारता. पाताक रडून उठोवन फुडें सरच्या पेद्रुसो स्पिरीत म्हाकाय दी जेजू. सुमया काकूत आमची कर, सुमया काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचोय काय म्हज्या काळजान कुसार मेल्या जेजूचेर. जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसलेलो, तोच सांबाळता सदां. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोंत पर्यान लागींच हांव तुज्या. 10वें दिसा जेजूचें आंग वस्तुरकाण ताका विनगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आदम एवेक देवान मनजातीच्या सामड्यान न्हेसयलें. विनगेपण देवाक बरें दिसना. देवाक बरें दिसनातलें देवसार आमचे मारिफात करिता. ह्या वरवीं देवाक चड आनी चड दूख दिता. कूड दिसचे परी नेसचें देवाच्या भुरग्याचो स्वभाव न्हय. आमचे विनगेपण दांपूंक ताच्या पुता जेजूक बापान विनगो केला. देखून पवित्र स्नानान म्हाका मेळिल्ले धवी मुस्तायकी हांव सांबाळटलों. तुमचें विनगेपण दिसना जावच्याक तुमी मेटा सोडून म्हजे वेदी लागीं येवचें न्हय म्हणटा निर्गमान पुस्तकांत. जेजू, हांवें सदांच निश्काळपण सांबाळूंक म्हाका करपा दी. सुमया काकूत आमची कर, सुमया काकूत आमची कर. सदैव मोरये मागता उपकार, खंयचोय काय म्हज्या काळजार कुसार मेल्या जेजूचेर. तुजे कुशी सुमया हांवच काल जाता, तुज्या कुशीक हांव काल जाता. तुजे सेवेन सदां सुमया तीर रावता, तुजे सेवेन हांव तीर रावता.
11 जेजू कुर्सार केळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. अब्राहम इजाकाची बली भेटोवंक मोरिया पर्वताक वेताना इजाक बापायक संपूर्ण काल जाता आनी ताच्या खांदार लंकोट घेता. कितेंच प्रतिरोध दाखयनासतना बलयेच्या वेदीर न्हिदता. त्या घडयेस देव आपणाचो निर्धार प्रगट करता. अब्राहम, तुवें तुज्या पुताक बली भेटोवची नाका. हांव संवसाराच्या सोडवणे पसत म्हज्या एकल्याच पुताक बली भेटयतलो. आनी जेजू प्रतिरोध दाखयनासतना कुर्साक आपणाचे हात पांय केळोवंक दिता. मुगडा जेजू, तुवें सैतानाच्या सांकळेक पिडे शिडेक बंदी जावन आसल्या सैतांक सुटका दिली. वायट संवयांक, वायट इश्टागतेक आनी वायट परिसराक आमकांच आमी केळयता. त्याच कुर्साचेर आमी मरता. क्रिस्ताच्या कुर्साक, पवित्र पुस्तकाक, भगवंत जिवीत जियेल्या संत भक्ताच्या जिविताक म्हाकाच हांव केळयतां. आनी त्या मारिफात संवसारी कुर्सांत हांव सुटका जडोवंक म्हाका कृपा दी म्हूण मागता. समियांक हांव कर, समियांक हांव कर. सदैव माये मागता उपकार कसंय काय म्हज्या काळजान कुसार मेल्या जेजूचेर. कुर्सातय, कुर्सातय हांव पातीनी दवरता. पिडे शिडे कश्टां दुखां हांव कुर्सा पटलून धरता. 12 जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू कुर्सार प्राण करतना देवळाचो पडदो वयर सकला पर्यंत पिंजून 2 फाळे जालो. भुंय कंपली, कडपां फुटलीं, सुर्याक दांपण पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो. आपणाचो रसनार प्राण करतना प्रकृती प्रतिभटन दाखयता. पूण देवाच्या हाताची रसना मनीस आपल्या रसनाराक जिविशी मारता तरी कितेंच रुदान करिना. आज कितले जण संतृप्तीन मरतात. लांब वर्सां जियेल्ल्यांक सयत मरोंक भंय दिसता. वा आपणाची मिसांव संपला म्हणल्यार संतृप्ती नासता मरतात. जेजू आपणाच्या तरणाट्या प्रायर संपादले म्हणल्यार समाधानाच्या बोगणांनी प्राण करता. जेजू ह्या संवसारांतल्या खंयच्याय व्यक्ती लागीं मनस्तापनातलो. जेजू तुजे बरेंकन जियोंक संतृप्तेच्या बोगणांनी मरणाक तयार जावंक करपा दी. समिया हाकोतामची कर, समिया हाकोतामची कर. सदैव मारी मागता उपकार खंयसाय काय म्हज्या काळजान कुसार मेल्या जेजूचेर. जेजून आमचे पासत आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्रोन मोगमोसो केला. ताच्या मोरीक रक्तान दिला बोगसाने. ताच्या जिणे मोरणान सर्गीचे जिणे. 13 जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जारेफताची विधव एलिया खान दिता आनी तिची पिठाची मोडकी आनी तेलाची भरणी खाली जाली ना. पूण थोड्याच दिसांनी तिचो पूत मेलो. त्या मेल्ल्या पुताक उस्क्यार घेवन तिणें एलियाचेर शीण उसारलो. एलिया देवा लागीं मागलें आनी भुरग्याचो जीव पाटी मेळ्ळो. देवाच्या कुशे खालती म्हण घाल्ली मोरी आपल्या पुताची निर्जीव कूड उस्क्यार घेवन देवा लागीं कितें म्हणली आमी नेनाव. पूण जेजून जिवांत उठयलेल्या सर्वांचो ती उडास काडटा आनी पुता पाटे दी म्हूण मागता. आमच्या भोवारी दैहीक आनी मानसीक ऊन आसोन जल्मली जायतीं भुरगीं
आवयच्या उस्क्यार आसात. क्रिस्तची कूड हर एक दीस तांच्या उस्क्यार तांकां दिसून येता. कुटुंबाची आश्रमांनी असलेल्या भुरग्यांची, सेवकाची सडावत स्त्रियांनी आणि धर्मीक भयणींनी. अवचित तरणाट्या भुरग्यांक होगडावन घेतले दूख आवयक मोरा पर्यंत असता. मोरये माये असले दूख सोंसतल्या आवयांक देवाच्या कुशेक काळजांची कृपा लाभय. समया काकूत आमची कर, समया काकूत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार, कंसाय काय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचेर. शिकय आमकां माये शिकय, सर्वायटांचेर व्हरूंक सय, शिकून आसूं मारूंक दाखय, पावय सर्गा वंशाभीत. 14वें दिसा जेजूची निर्जीव कूड निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए समया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगवन कुसा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. तो बीत कोस्टोंच्या ताच्या कुळयेच्या लोकांक खान दिता, विणग्यांक नेसयता आनी मेल्ल्यांक निकेपिता. रायान जेविशी मारलेल्यांक इस्रायल लोकांचो कुडी गुप्ती ताणें व्हरून पुरल्यो. अरिमथेच्या झुजेन जेजूची कूड आपणाकच म्हूण खडपान पोकन केल्ल्या नव्या पोंडान दवरली. जेजू 3 दीस मात्र हो पोंड वापरता म्हूण ताका कळीत आसलें काय? अरिमथेचो झुजे आपूण मरच्या पयलेंच ताचे खातीर एक पोंड तयार करता, म्हळ्यार मोरान ताच्या दोळ्या मुखार दवरून जियेता. आमी आमच्या मोगाच्या मनशाचे पोंड तांच्या मोरणा नंतर बांदता. आमी जायते पुटेन जिवीत बांदिना, बगार पोंड बांदता. आमच्या भोंवरी आसच्या लोकांचें जिवीत बांदूंक जाय अशी कृपा म्हाका दी. समया काकूत आमची कर, समया काकूत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार, कंसाय काय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचेर. भागी भरवस जेजू मोजो, रुकार्योंक सासच्या आनंदासो, सर्गा दैजी हांव बाळदेवासो, ताच्या रक्तान धुवन नितळ केलो. क्रिस्त आमचे पसत घालतो जालो खुर्साच्या मरणा पर्यंत. सुमया जेजू क्रिस्ता, खुर्सा वटेर आमचे खातीर तुवें भोगले तुजे आटे वेटे आमी नियाळ केले. तुजे कश्ट आमच्या कश्टान बुजवून दिवं, तुजे रगत आमचेर पडूं आनी आमकां कुर्सातावन जोड दिल्ली सुडका आनी सडवण भोगूंक फावो कर. तुवें आमचे खातीर भोगले कश्ट आनी मरण निर्फळ करिनाशें बगार आमच्या जिणेच्या कुर्सा वाटेर ते फळादी करूंक आमकां तुजे दैवीक प्रेरण दी. तुवें पुनर्जीवन जावन जोडिल्ल्या जैतांत वांटो घेवन धैर्यान फुडें सरूंक आनी जिविताचे पॉयंट संपताच एक दीस तुवें बसयल्ल्या सर्गेंच्या सुखा फावूंक आमकां फावो कर. तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. पावसाच्या इराद्या पसत मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या चिना पविसान तुझे रास आमकां तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां थळ्ळेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले उंका निवार. आमेन. नमान मरे कृपा मरले तुजे संगता श्रेय मिता तूं सदैव सदैव व्हॉल जो खुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाची मे मोपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञाक तसो आदी तसोच आनी सदा सर्वता. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नवीन. आमेन.